नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाच्या युतीचेर सोमाराक निर्णय. गिरीश विजय बसका विजय म्हणटा बॉल काँग्रेसीच्या कोर्टात. गिरीश म्हणटा बीजेपीक हरोवपाक जाय. गोयच्या बायलां खातीर टीएमसीची गृहलक्ष्मी योजना. घरातल्या मुखेल बायलेक म्हयन्याक 5,000 टीएमसीची घोषणा. संगीतकार आर्मांद गोन्साल्वीस टीएमसी. जीएमसीचे 80% वयर जॉब फक्त वाळपय आनी पर्या. आम आदमी पार्टी म्हणटा सगळ्यात मोठो जॉब स्कॅम. बीजेपीचे आमदार म्हणटात उरिल्ल्या मतदारसंघांचेर अन्याय. मंत्र्याचेर सेक्स स्कॅन्डलाचो आरोप फटीचो. लॉयर्स फॉर जस्ट सोसायटीचो दावो. व्हिडिओ बोगस. पीडित बायलेची बिहारातल्या पुलीस स्टेशनात कागाळ. पैसे दिवन खंय व्हिडिओ. आणि गोयच्या शेतकारांक केंद्राच्या येवजण्यांचो लाव. नुस्तेकार आणि पशुपालन करतल्यांकय कृषी कार्डां. केंद्रीय शेतकी मंत्र्याचो नियाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा जमीन नाशिल्ल्यांकय कार्डां. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाच्या युतीचेर सोमाराक निर्णय जावपाचो. मडगांवां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यां मदीं मीटिंग जाली. 30 नोव्हेंबराक दिल्ली युतीचो ग्रँड शो जाल्या उपरांत गोंयांत टायटाय फीस जाल्लें. गोंयांत प्रदेश काँग्रेसी कडेन गोवा फॉरवर्डाचे घोडे अडले. विजय म्हणटा बॉल काँग्रेसीच्या कोर्टांत. गिरीश म्हणटा बीजेपीक हरोवपाक जाय. दिगंबरान कांय उलयनासतना कूस मारली. 30 नोव्हेंबराक दिल्लीत राहुल गांधी बरोबर युतीचे ग्रँड फोटो सेशन जाल्या उपरांत गोंयांत युतीचे घोडे प्रदेश काँग्रेसी कडेन अडले. युती जावंक जाय म्हूण विजयान नेट धरलो. मात काँग्रेस स्पश्ट भुमिका घेनाशिल्ल्यान अजून युतीचेर शिक्को बसूंक ना. दोनूय पक्षांच्या फुडाऱ्यांची मडगांवां बसका जाली. वेंचणूक तेंकली आसा तें सांबाळूंक जाय. खूब वेळ गेला. निर्णय बेगीन जावचो म्हूण विजयान नेट धरलो. काँग्रेसीन निर्णय सोमाराक धुकल्लो. And the discussion will continue. Very healthy, good discussions in a very friendly manner. So we've been discussing well. Discussion sir. Normal discussion sir. आमकां सगळ्यांक बीजेपीक डिफीट करपाचें आसा न्ही. सो कशें करून सगळें एक जावन हें जाता त्या हेजेर आमचें डिस्कशन चालू उरतलें. सो आमचो इंचार्ज दिनेश कोडे जो आसा तो ह्या हेजेर हें मुखार व्हरतलो. आतां बेसिकली डिस्कशन जालां सगळ्यांचें. राहुल गांधीच्या घरान जो एक इनिशिएटीव सुरवात जाल्लो त्या इनिशिएटिव्हाचो सन्मान करून ताणें आमकां आपयलें. आमी थंय आयले आनी तांचे कडेन आमी उलयले. आतां कशे भशेन कित्याक खूब वस्तू जाल्या ताजे मागीर हांगा ते दुसरेच उलयतात. सो दे हॅव टू रिजॉल्व इट एंड दे हॅव टू टेल अस वॉट इट इज. बॉल इज इन देअर कोर्ट. लीडर ऑफ ऑपोजिशन गेलो मदीं. लीडर ऑफ ऑपोजिशन हांगाच बॅग हाडून गेला तो दिल्ली वता दिसता. दिल्ली वता बॅग कसलें सरकाराच्या गृह आधार येवजणेचे पैसे वाडोवन 2,500 रुपया करपाची घोषणा आम आदमी पार्टी करता थंय आसा. टीएमसीन ते डबल करून 5,000 दिवपाची घोषणा केली. रेशन कार्डा वयल्या घरच्या मुखेल बायलेच्या नांवार हे पैसे येतले. स्किमीचें नांव आसतलें गृहलक्ष्मी. टीएमसी खंय प्रत्येक घरांत कार्ड दितले. सगळी प्रक्रिया पयलींच करून दवरतले. टीएमसीचो सरकार येतकीच सोमतीच स्कीम सुरू. The scheme is called the Griha Lakshmi scheme. It is a direct benefit transfer scheme. It is a cash transfer DBT scheme. 5,000 rupees per month to every female head of household as defined by the household as defined by the ration card. You don't have to belong to any particular caste or community. You don't have to belong to a particular economically deprived section of say 2 lakhs per year or say that a BPL category. Everybody gets the scheme. आज पार्टी म्हणून जेन्ना आमी प्रचाराक वयता त्या टायमार आमी हे प्रत्येक घरान आमचे कार्ड पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पावयतले ते तांच्यांनी रजिस्टर करून दवरप जेणे करून सरकार येयल्या उपरांत कोणी खंय लायनी लावपाची गरज ना. TMC promises to the people
that such welfare measures through crystallized viewpoint and policy approach will be implemented. In whatever small manner I can put my efforts into doing something good for secular and left-wing forces of Goa and of this country, I am always there. I really hope that one day Congress and Trinamool can work together. I am sure we'll be able to work together very soon, because that is our mothership. And I think both the leaders here on the dais are also agreeing that that's our mothership, and let's try and make that happen. जो कितें टॅलंट आसा तो फक्त 70रीत भल्ला म्हण आम आदमी पार्टीन जीएमसीच्या नोकर भरती वयल्यान सरकार आनी मंत्र्याचेर फोग काडलो. 80% वयर जॉब फक्त वाळपय आनी पर्या. हो स्कॅम सगळ्यांत व्हड म्हण आपाच्या अमित पालेकारान सरकाराक उजरायलो. विरोधका भशेन सत्ताधारी फुडाऱ्यांकय 70 प्रकरण कोंत्र गेला. हेर 38 मतदारसंघांचेर अन्याय म्हण कांय आमदार सीएमाक गाराणे घालपाचे आसात. 70 टॅलंट असा कसो दिसता खूब. म्हणजे 95% ऑफ जॉब्स वेन दे गो टू 70 आनी साखळे ह्या दोनूच जाग्यांचेर, दॅट मिन्स ऑल द टॅलंट इज इन ओनली इन दीस तालुकास ऑर इन दीस 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. बाकी सगळे आमी बोणेर, कारण आमी बाकीच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आसा. इतल्या लार्ज स्केलीर मरे स्कॅम हांवें असलो केन्नाच पळोवना. दीज आर एब्सोल्यूट फ्रॉड्स ऑफ गोवा गव्हर्मेंट इन द जॉब्स that are being assured to Goans. Scam, scam, scam. आता लोकांनी ठरवचें की फुल हेल्थ डिपार्टमेंट, जीएमसी, IPHB 70 जागे एक्वायर केल्ले आसा थंय शिफ्ट करचे, कारण लोकांकूय इजी जातलें, कित्याक तांकां बसी बिसी आनी पळय खर्च करपाची गरज ना. तेन्ना सरकारान हाचे विशीं जाप दिवची पडटली. हे प्रकरण बीजेपीच्या आमदारांक कोत्र गेला. दिनाक मेळ्ळे सीएमाच्या कानार विषय घालपाचोय विचार. First of all, injustice should be body. First and foremost, because we are all seeing there are so many people, nurses and all, who are basically who are qualified as nurses and all, and who doesn't get jobs. While jobs are basically given to a constituency in Valpur. I believe everyone should get jobs. We will get this to the notice of the Chief Minister. Whether the party is aware of what is happening here, or whether the Chief Minister is aware of what is happening. PWD department kohen jalele ham. We will be going there also. We will not allow any injustice to happen to any basically our children. Injustice has been done to what 38 MLAs. आमच्या सांतांदे मॅक्झिमम कितें आसा Assembly येऊन उलयल्लो आहा तो. मॅक्झिमम आमकां आमच्या सांतांदे प्रिफरन्स दिवचे म्हण चीफ मिनिस्टराकूय सांगलां, ते मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा. मॅक्झिमम आमी जायत जाण भुरग्यांनी एप्लाय केलेले, सगळी पोस्टांनी एप्लाय केलेले. मॅक्झिमम आमचे दिसवाडीन दिवचे, मॅक्झिमम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रिफरन्स दिवचे म्हण. पण आयकोंक ना तर 2 वर्सां पयलीं सांगलेलें तें ताका. आतां फुडें आतां कितें पळोवया मरे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या एका मंत्र्याचेर सेक्स स्कॅन्डलाचो आरोप फटीचो म्हण लॉयर्स फॉर जस्टीस सोसायटीचो दावो. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी व्हिडिओ एडिट करून मंत्र्याचें नांव पेड्ड्यार केलां. ह्या खातीर आपलो वापर केला म्हण कथीत पीडित बायलेची बिहारांतले बिटिया पुलीस स्टेशनांत कागाळ. थंय 0 FIR नोंद. संकल्प आनी बाकीच्या 4 जाणांचेर आरोप. बायलेन खंय 2 लाख रुपयां खातीर स्वताचो सोलो व्हिडिओ आनी ऑडिओ धाडिल्ले, ते जोडून एडिट केला म्हण दावो. As per the lady's version, she said that 2.5 years back, she was called, she gives the names which I told, where repeated interruptions were there. 4 names I took. Video, audio and photo were taken. She has not named any minister. Video and photo was solo. Yes, solo. The lady has expressed an apprehension that after 2.5 years of my not meeting with these people, 2.5 वर्ष भेटले नाही आलेले, there is some morphing, so investigation should take place. This is second. I am satisfied with this, Your Honor. Yes. My question number 2, Mr. Dilkar, according to you, sent that extortion message to whom? He sent a message to a colleague of the lady whom she knew, and she has not named him in the complaint, say that this is received, there is a fear, so I will give his name. She has given the number also to the police. That means Mr. Dilkar wanted to extort that money from her on the basis of some video after around 2 years and 3 months. Poor that fellow also know, because he had only given. He was not extorting from the lady. He was extorting. Listen. Third person by telling that. Who is that third person? That third person. In that one Nayak, she has given name. And why? Damodar Nayak. The name is given here. Dayanand Nayak. ही जे कितें जे
सेक्स स्कॅन्डलाच्या काढला ते आमचो जेन्ना प्रेजिडेंट उलयता प्रेजिडेंट आमचो प्रुफा शिवाय केन्नाच उलयना आनी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या त्या दिसा हांवूय आसलो प्रेस कॉन्फरन्स तेणी दाखयलें ताका लिगल नोटीस खंयच्यान येयल्या मुंबयच्या हितून येयल्या म्हणजे हेचो अर्थ कितें जाता तेणी नांवूय सांगूं ना तेणी हें सांगूं ना पण ताका नोटीस येता मुंबयच्या जे प्रकरण हांगाच्यान आसा आतां तेंच्यांनी बिहाराच्यान कोणा कडल्यान तरी केलें तेचेर म्हाका करपाचें ना इन्वेस्टिगेशन तेंच्यांनी चालू करची पण आमचे जे प्रेजिडेंट केन्ना उलयता आमचे जे पार्टीचे हे उलयतात ते तितून कितें तरी सत्य आसा. शेतकार पशुपालन आणि नुस्तेकारांक केंद्राच्या येवजणांचो बऱ्यापैकी लाव मेळटा म्हण केंद्रीय शेतकी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाल सातिस्फेद. ICARच्या आणि डेअरीच्या अधिकाऱ्यांक मेळून ताणें नियाळ घेतलो. नुस्तेकार आणि पशुपालन करतल्यांकय खंय कृषी कार्डां दितले. दोनूय जिल्ह्यां खातीर एनिमल ॲम्ब्युलन्स आसतली. केंद्रीय मंत्र्यान वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिली. मुख्यमंत्री म्हणटा भूमिहीन शेतकारांकय कृषी कार्डां दितले. मिटिंगे खातीर आनी रिव्यू घेवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ज्यो स्कीम आमी हांगा इम्प्लिमेंट करता ताजो रिव्यू घेवपा खातीर खास करून ते आयिल्ले. आज ICARच्या ह्या सेमिनार हॉलात म्हणजे तांच्यांनी एनिमल हजबेंड्री फिशरीज डायरेक्टर्स ICAR गोवा डेरी सुमूल डेरी आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स आणि फार्मर्स हांच्या बरोबर रिव्यू घेतलो. जिस गति से और जिस तीव्रता से हमारे मुख्यमंत्री इस योजनाओं को धरती पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं उसको देख के मुझे पूरी श्रद्धा हो रही है कि दूध हो मीट हो फिश हो उन सारी चीज़ों में गोवा अपने आप पे खड़ा हो जाएगा. मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोवा में इन तीनों क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है. इसी के चलते गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक मोबाइल वान को हमने परमिशन दे दिया है. वो जल्द ही गोवा के पशुपालकों की सेवा में वो लग जाएंगे. मरगांव में वो फिश मार्केट बनाने का एक प्रोजेक्ट उन्होंने भारत सरकार में पेश किया था. मुझे बताते हुए खुशी है कि उस प्रोजेक्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और मंजूरी दे दी है और करीबन 38 करोड़ रुपया की लागत से इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर दिया है. लैंडलेस फार्मर के लिए फर्स्ट टाइम वी आर गिविंग द कृषि किसान क्रेडिट कार्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. द फार्मर्स फिशरीज फार्मर्स एंड फॉर द डेयरी फार्मर्स. द डिपार्टमेंट में 22 नंबर्स ऑफ द स्टेट स्कीम्स एंड विच इज सब्सिडीज रेंजिंग फ्रॉम 70% to 90%. हमने 22 नंबर स्कीम 22 नंबर्स ऑफ स्कीम वी हैव इम्प्लिमेंटेड. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. विजय मरीन सर्व्हिसेस वतीन मुरगांवा MPT वाठारांत पयली रिव्हर क्रूज सुरू जाली. उक्तावणाक केंद्रीय शिपिंग ट्युरिझम वॉटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आशिल्ले. गोंयांत आयुष मंत्रालया कडच्यान वेगवेगळ्यो सुविधा दिवपाचे सोनोवालान उतर दिले. ट्युरिझम आनी शिपिंग हांचो संबंध आशिल्ल्यान ट्युरिझमाक उर्बा मेळटली म्हण भाऊ उलयलो. हमारे आयुष मंत्रालय की द्वारा जो भी कार्यक्रम यहाँ खड़ा किया जाएगा, यहाँ सफल रूप किया जाएगा, इस विषय पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से 50 बेडेड हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा, 10 बेडेड अलग अलग स्थानों पर हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 100 स्थानों पर निर्माण किया जाएगा और
हमारे तरफ से 2 पंचकर्मा स्पेशलिटी सेंटर अलग अलग स्थानों पर निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिला के अगले दिनों में आयुष मंत्रालय की तरफ से हमारी जो गोवा प्रदेश में बसे हुए, प्रकृति में बसे हुए जो संपदा, संभावना और शक्ति को उजागर करने में और उनको बढ़ावा देने के लिए अगले दिनों में हमारे मंत्रालय की तरफ से ये कदम उठाया जाएगा। प्रोजेक्ट आम्ही घेतला, टुरिझमाच्या माध्यमातून घेतात आणि टुरिझम आणि शिपिंग हे आम्ही एकच आशिल्ले कारणान मातशें आमकां सोंपें वतलें आणि बेगिनाक बेगीन प्रोजेक्ट आमी सुरू करपाचो प्रयत्न, कारण एक टुरिझमाक ट्युरिस्टां खातीर मोठ्या आकर्शणाची बाब आसा। फाटल्या दिसांनी थोडे फ्लोटिंग जेट्यो बांधलेल्यो म्हणजे वेगळ्या बीचाचेर आणि दृश्टीन एक फेरी सर्वीस चालू केल्ली, पूण ती मागीर रोखडीच बंद पडली। एनीथींग ऑन दॅट लायन कितें कंटिन्यू जावपाची इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा वो पयलीं आमकां उबो करूं जायो। एक दृश्टीन जाल्यार आनी दुसरे तरेचे आमचे लोक आसात, इल्लेली वॉटरवेज सुरू करूं जाय डेफिनेटली। गोवा सुराज पार्टीच्या माचयेवयल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आनीक एक घोशणा। आरजीचे सरकार येतकच खंय पोगो बिला बरोबरच लँड प्रोटेक्शन आनी रेग्युलेशन बिल मांडून ते पास करतले। मायग्रंट्सांनी कब्जो केल्ल्या जमनी विशीं कायदेशीर कारवाय करपाचे आरजीचे फुडारी उलयतात। कोमुनदादीचे 334A कोडांत दुरुस्ती करून जमीन नाशिल्ल्या गोंयकारांक जमीन दिवपाक खंय मजत करतले। त्या खातीर फक्त गोवन ओरिजिनाच्याच मनशांक अर्ज करूंक मेळटलो। फर्स्ट असेंब्लीन पोगो बिला वांगडा हो कायदो आयज जर गोंयांत लँड प्रोटेक्शन बील आसलेलें जाल्यार कोणूय भायल्यान येवन आपणाक जाय तितली जमीन घेवपाक शकनासलो, जाय तशें लँड कन्वर्ट करपाक शकचो नासलो, जाय तशें प्रॉपर्टी ग्रॅब करपाक शकचो नासलो, जाय तशें प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट फॉर्ज करून प्रॉपर्टी भायल्यांक विकपाक तांकां मेळचें नासलें। ह्या काँग्रेस, बीजेपी ना MGP ना खंयच्याच सरकारान जे बील हाडूंक ना आजून पर्यंत, कित्याक हांकां फक्त लँड डिलींग करून पयसो करपाक जाय आसलो आनी त्या पयशांचें राजकारण करून गोंयकारांक लँडलेस आनी होमलेस करपाचें आसलें। सो फर्स्ट जो आमचो कायदो येतलो पोगो बिला वांगडा, जो दुसरो कायदो आमचो आसतलो तो म्हटल्यार गोवा लँड प्रोटेक्शन रेग्युलेशन बील। हेतून आमी गोंयचे जे आमचे इश्यूज आसा, आमचे कोमदाद लँडाचे इश्यू आसा, कुमेरी लँडाचे, मोकासो आसा, आमचे सोशादाद आसा, आमचे गावडा कुणबी आलवारा आसात, ट्रायबल लँड आसा, UAQ प्रॉपर्टी आसा, कस्टडियन प्रॉपर्टीज आसा, गव्हर्मेंट लँड आसा, 70 आयज केदो व्हडलो इश्यू आसा, मयान आयज लँड प्रॉब्लम्स आसा, आयज मावळिंगे आसा, कितलेशेच कडेन कोमदाद प्रॉपर्टीज आमचे ग्रॅब जाल्ले। हे सगळे इश्यू सॉल्व करपाक, हे इश्यू सगळ्या इश्यूंचेर, जमनीच्या इश्यूंचेर तोडगो काडपाक, सोल्युशन काडपाक आमचो गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड रेग्युलेशन बील एक्ट बील 2022 हो कायदो आमी पास करतले। दुसरे मेन अनाउन्समेंट आमी करता ते म्हटल्यार जितले मायग्रंटांनी आयज भायल्यान येवन आमच्या कोमदाद लँडाचेर, आमच्या पब्लीक लँडाचेर, गव्हर्मेंट नाल्यार सेमी गव्हर्मेंट लँडाचेर, आमच्या गव्हर्मेंट सेल्फ गव्हर्मेंट जी बॉडीज आसा तेंचे, नाल्यार आमचे जे कॉर्पोरेशन्स आसा, नाजाल्यार इन्स्टिट्यूशन आहा, हे जमनींचेर आयज तेंच्यांनी जो कब्जा केल्लो, हे सगळे मायग्रंट इल्लिगल जी एन्क्रोचमेंट आसा तेंचेर लीगल एक्शन रेव्होल्युशनरी गोवन्स सरकारान येयल्या उपरांत ऑन प्रायोरिटी घेतली। काँग्रेसीक गोंयांत फुडार ना, उरल्या त्यो सगळ्यो विकेटी पडपाक वेळ लागचो ना म्हण आमदार मंत्री माविन गुदिनोची भविष्यवाणी। काँग्रेसीत खंय ताका कामां करपाक जाय तितलें प्रोत्साहन केन्नाच मेळूंक ना। भंडारी समाजाचें राजकारण करतल्यांक माविन म्हणटा गोंयचो सगळ्यांत व्हड भंडारी समाजाचो फुडारी रवी नायक, तो आतां BJPत आसा। म्हाका काँग्रेसीन केन्ना पूश मेळ्ळो ना, वयल्यान सकयल उडयताले, म्हाका हांगा पूश मेळ्ळा, तेका लागून तांकांय बाकीच्या आतां समजता। म्हाका म्हणटाले ओ यू आर कमिटींग पॉलिटिकल सुसायड तूं BJP जॉयन जाता तेन्ना खूब जाण म्हाजे बरे मागणारे सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर हांवें सांगलें म्हाका बरे प्रमाणान खबर आसा हांव कितें करता तें, टायम वील टेल वेदर आय एम रायट ऑर रॉंग, तुमीच मागीर म्हणटले बेस्ट डिसिजन घेयला। एकान एक सगळे काँग्रेस सोडीत आसा, हेजे फुडें तूं पळयतलो आनीकूय सोडटले। गोंयचो ज्येष्ठ भंडारी समाजाचो फुडारी रवी नायक BJPत म्हूण माविनाक एक वेगळोच अभिमान। आतां रवी नायक आयलो भितर कितें दाखोवपाक, आपूण आसा बाकीचे ना, सगळ्यान व्हडलो हांव समजता ते तर्फेन BJP भंडारी लिडर म्हणल्यार जाता व्हेरी ब्लीक फ्युचर। देर इज नो फ्युचर इन काँग्रेस, यू मे फायंड द लास्ट 2 रिमेनिंग विकेट्स ऑल्सो मे फॉल।
only one wicket may remain, as in cricket the last wicket remains, no? सगळे 11 आउट करपा 10 जाण आउट जातले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बीजेपी सद्याक भियेल्या वता त्या मतदारसंघात बीजेपी डॅमेज जाता. ह्या त्या पार्टींतल्यान उमेदवार उखलीत आसा म्हण मोगोचो मांद्रेचो फुडारी जीत आरोलकारान आरोप केला. ताणें हरमला वेंचणुकेचो प्रचार सुरू केला. लोकांक जाय बदल. आमदार सोपटेन कांयच कामां करूंक ना. वयल्यान मांद्रेकाराचें नांव पेड्ड्यार केलां म्हण जिताचे कार्यकर्ते सांगतात. म्हाका इतलें सांगपाचें आहा की आतां आमी सगळे जे जितले कॅन्डिडेट आमच्या मांद्र्यान उत्पन्न जाले तांकां सगळ्यांक आमी चान्स दिलो. ह्या येता त्या इलेक्शनाक आमी जीत भाईंक चान्स दिवया. ह्या आतांच्या आमदाराक कांय लागना. ह्या आमदारान सबंद गोंयान मांद्र्याच्या जनतेचें नांव सकयल बुडयलां. म्हणून हांव ह्या आमदाराचो धिक्कार करता आनी मांद्र्याच्या जनतेक विनंती करता की एक स्वच्छ चारित्वान उमेदवार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तुमच्या फुडें दवरलेलो आहात. ताचें नांव अजित आरोलकर. विनोड्या पर्यंत केरी तेरेखोल पर्यंत जे काही कार्य केल्ले आहात ते मोठे मोलाचे केल्ले आहात. ते आमदाराकडे सोपट्याकडे झाले ना. येता त्या 22 सगळ्यांनी तुम्ही जीत भाईच्या फाटल्यान रावन जीत भाईक विजय करचो आनी जे तुमचे जे प्रश्न आसा ते सॉल्व करून घेवचे. बीजेपी सरकार ह्यो खंय तरी वीक जाल्लो आहा आनी तांकां कळोन चुकला की सगळे कडेन वचत थंय ते डॅमेज जायत आहात. आनी आमचे कार्य आनी आमचें काम पळोवन आनी कितकेशेच कार्यकर्ते आमकां आनी बरे बरे लोक आमकां जॉयन जातात आयज ते पळोवन खंय तरी ते भियाल्यात. ताका लागून खुबशे ऑफर्स ते प्रत्येक कॅन्डिडेट जावं लिडर जावं करीत आहात. पेडण्यात कॅसिनो कशेंच हाडपाक दिवचे ना. कॅसिनो ही पेडण्याची संस्कृती न्हय म्हण मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकर ठाम. पेडणेच्या लोकांचेर कॅसिनोचो डायरेक्ट परिणाम जातलो म्हण ताका भंय. तशेंच येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक उमेदवार पेडणेचोच आसचो. लोकांनी ताका साथ दिवची म्हण ताचो उलो. आमी म्हणटात हे आमचे पेडणे महाल जो शब्द पयलींच वापरला पेडणे महाल. ह्या महालातली जी संस्कृती आहे आमी टिकोवन दवरूंक जाय. कॅसिनो हे नवीन कितें तरी गेमी गॅम्बलिंग हे गोष्टी आसात ते शहरांनी आसात. आता आमची एक हीच गॅम्बलिंग ना म्हटल्यार कॅसिनो पणजेत किती दुर्दशा पणजेची जाल्यात. रात्रीचे लोक फिरतात येतात वयतात. जे वायट संस्कृती आहा ती ताका लागता ती म्हाज्या पेडण्यात येवची न्ही म्हणून म्हाका कॅसिनो आमकां कोणाकूच थंयसर पेडण्यात नाका. जे पेडणे आहा ते पेडणेकारपणच दवरया आनी जी आमची इकॉलॉजी आसा ती सांबाळपा खातीर जर कॅसिनो येत जाल्यार हे सगळे बंद. सगळे आमची जी संस्कृती आहा ती तर बंद जातली. आमची बायलां भायर भोंवंक शकची ना. आमची भुरगीं व्यवस्थीत खंय तरी एक तांकां विचार दिवं शकचे ना. त्याच्या विरोधात आमकां रवींद्र भवन कित्याक हाडिनात. सपोर्ट म्हणान हांव अशेंच सगळ्या म्हाज्या स्वाभिमानी पेडणेकारांक एक उलो मारता. अशेंच आमी एकठांय जावया आनी ह्या पेडण्यान फक्त स्थानिकांक निवडून दिया. शीतकडी जेवपी बेत जेवपी अशें मनीस कॅसिनो ही आमची संस्कृती न्हय. कॅसिनो येयले म्हणजे दुश्परिणाम कितें जातले हे तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. त्याच्या खातीर माझ्या समस्त पेडणेवासियांक विनंती करता की ह्या कॅसिनोक तुम्ही विरोध दर्शवचो. वाजे शिरोडेच्या श्री मंडलेश्वर देवस्थानाचो वर्सुकी दीस मोठ्या दबाज्यान जालो. फाटली 17 वर्सां थळावे वर्सुकी दीस मनयतात. तरंगा पालखी उत्सव आनी बाकीचे धार्मीक विधी जाले. गेली 17 वर्सां आमी हो वर्धापन हांगा बरे मोठे दबाक्यान मनयतात. सकाळ फुडें आमी 7 सुमार शिवनाथा वयतात. शिवनाथाची पालखी थंय वचून घेवन येतात. मागीर ती मंडलेश्वरा ते सटिया देवळा कडेन येतात. थंय मागीर मंडलेश्वर ते पालखे थंय सटियान जॉईन जाता आनी थंयसरल्यान मागीर मंडलेश्वरा येतरी मागीर तो सावरगाळी वयता. सावरगाळीच्यान मागीर तो गाळवटार वयता. गाळवटा वयल्यान मागीर तर बाप्पाले पुरसाद देवळी आसा. वाज्या ग्रामपुरूश
थंय वयता थंयसरल्यान मागीर तो हांगा वाटेर ब्रह्मदुर्गेचें एक स्थान आसा हांगा आमगे भाज्या येता थंयसरल्यान हांगा मुड्डूचार येता मागीर हळडय वयतलो दत्त मंदिर आसा थंय आनी एक पुरुशाचें देवळी आसा थंय वयता थंयसरल्यान मागीर आमचो वैद्य पुरुशाची देवळी आसा थंय वयतलो थंयसरल्यान तरंगाळी थंय वयतलो आनी थंयसरल्यान मागीर देवळा वचोन मागीर आरती जावन मागीर रोखडोच थंय आमचो रथ आसता हे सगळे आमचे भुरगे आसा तो रथोत्सव थंय नाचयतात आनी मागीर आमचे सगळे हे आमचे क्लब आसा आमचे एक संगम क्लब आसा एक VSC क्लब आसा एक हळडे क्लब आसा एक गाळवटावली क्लब आसा ह्या प्रत्येक क्लबा आमी एक काम दिता एक वर्स हे नाटक करपाचें तेणी फोग लावपाचो तेणी फुलां घालपाचें अशे सगळे भुरगे मेळोन आपले ते स्पोर्ट्साचे तेंय थंय एक्टिविटी करता आनी हो कार्यक्रम आसा आमगे दिसभर आमी तो संपन्न करता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.